सो पयलीं सुवातेर सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. इट्स अ व्हेरी नायस ब्रायट हॅपी संडे. द संडे इज सो ब्रायट की वेदर फोकास्ट जें आहलें तें वेदर फोकास्ट देखून सद्याक म्हाका स्वता देवान चेंज केल्लें हांव. बिकॉज आज सगल्यांक युनिटी जाय आनी ह्या युनिटी लागून इवन गॉड इज विथ अस, द वेदर इज विथ अस अँड पीपल आर कमिंग आउट. लोक मिसा गेल्लो हा, मिसा सावन लोक सगल्याक आपल्यागेले वोटींग करपा भायर सरलो हा. आय हॅव कास्टेड माय वोट टुडे इन माय कार्मोना गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आनी रिस्पॉन्स इज गूड. आम ऑलरेडी काबेलोसीम ओरलीम आनी आतां वारका मुगे राउंड्स करपा येयल्या. बाणालीच्यानूय रिस्पॉन्स बरो आहा. आनी ओवरऑल इफ यू सी दॅट द मूड ऑफ द पीपल, लोकांगे जो मूड आहा तो मूड युनिटी लागून आहा आनी तेजे भायर कांयच ना. लोकां जाय युनिटी, लोकां जाय सुसेग. हे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुसेग येयलो आहा 2 वर्सां जालीं. आतां तोच सुसेग कंटिन्यू जावपाक लोक आज भायर सरतलो आनी आज म्हाका दिसता आमकां एक ब्लेसिंग अशें मोळोबूय सारकें क्लियर आहा. सो वी वील ट्राय टू पुल आउट मॅक्सिमम वोटींग टील बाय एटलीस्ट 2 o'clock 3 o'clock मॅक्सिमम वोटींग पुल आउट करपाक आमगे प्रयत्न सगळे आमगे टिमीगे आसतलो. वोटिंगाचो ट्रेंड मातसो स्लो असो दिसना. ट्रेंड स्लो आहा बिकॉज मीस चलता न्हू. एवरी मास इज गेटिंग ओवर. आतां आमी उलयताय म्हळ्यार 10 मिनटं जाले आनी वारका इगोजी मीस चलता. सो यू वील सी देर आर गूड 300 पीपल इनसायड. तो लोक वोट मारतलो, आज वोट मारून वयतलो. सो यू वील सी दॅट मीस काबार जाता द पर्सेंटेज वील गो हाय. दुसरे मीस काबार जावन लोक भितर सरलो आनी तिसरे हे म्हाका दिसता तिसरे मीस दुसरे मीस तिसरे मीस थर्ड मीस काबार जावन आतां यू वील सी मोर पीपल. सो आय थिंक द ट्रेंड इज गुड. वी वील क्रॉस द पर्सेंटेज ऑफ लास्ट टायम 2020 ZP and people are only looking for peace in the constituency. लोकां सुसेग जायो, लोकां युनिटी जायो आनी लोक युनिटी लागून आज भायर सरतलो.